आज तुम्ही तशें म्हणपाक गेले जाल्यार आज सगळो देशूच आज BJP बरोबर आसा. ग्रामीण आनी शहर म्हणना सगळे कडेन पळयत जाल्यार BJPमय वातावरण आसा. आनी हें कित्या खातीर जाता पळय BJP आमी समजूंक जाय की आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें आमी लास्ट मनशा पर्यंत गव्हर्मेंटाचे बेनिफीट पावोवपाक आमी सगळे वावर करता. बाकीच्या पार्ट्या भशेन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन आसतनाच लोकां पर्यंत वचना. इलेक्शन नासतना पसून 5 वर्सां खंयचे ना जाल्यार खंयच्या निमित्यान आमी लोकां पर्यंत पावता. एक तर आमच्या स्किमीच्या निमित्तान पावता, एक तर आमच्या डेव्हलपमेंटाच्या निमित्तान पावता, एक खंय आनी कितें सोशल हें आसलें इन्स्पेरिंग आसलें जाल्यार त्या निमित्तान आमी पावता. सो लोकां कडेन आमचो कंटिन्युअस कनेक्ट आसा. BJPचे प्रत्येक कार्यकर्त्याचो आपल्या वोटरा कडेन कनेक्ट हो चालूच आसा. इलेक्शन आयलें आनी मागीर आपली पॅम्पलेट वाटलें आपूण हें करतलो तें करतलो तशें ना करता 5 वर्सां जेन्ना तूं लोकां कडेन कनेक्ट दवरता आनी तांची कामां करता म्हाका दिसता ताचो रिजल्ट काल मेळ्ळा तसो आमकां रिजल्ट मेळटा. आनी हांगाच न्ही तर आज तुमी खंय पळया बिहाराक पळया, दिल्ली पळया आनी आतां वेस्ट बेंगलाकूय पळया सगळे कडेन BJPमय वातावरण आसा. BJPच सरकार करतलें. आतांय बी म्युनिसिपल कावन्सील येतले तेय बी हांव तुमकां आतांच सांगता BJPचेच आसतलें आनी फुडलो सरकारूय 2027 आमचो BJPचोच आसतलो तातूंत डावट ना. आनी हाजें एकमेव कारण म्हणटा जें आमचे सरकारान केल्लीं कामां आमकां वेळोवेळ आमकां एसिस्टन्स मेळिल्लें आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान नरेंद्र मोदी तांचें एक हें आज देशभरान म्हणजे आमच्या देशाक एक विशिश्ट पावंड्याचेर पावोवपा खातीर जे त्रास सगळे BJP करता हे सगळे लोकांक दिसता आनी ते लोकांक दिसूनच खंय तरी असो रिजल्ट येता. ऑपोजिशन एकदां प्रत्येक टायम आरोप घालत आसता वोट चोरी आनी कितें. आतां पयलींचें जें इलेक्शन जालें तें बॅलेट पेपराचेर शिक्को मारून आशिल्लें. आतां थंय कशी चोरी जाली हें काँग्रेसीन आमकां सांगचें की आतां कित्याक ओगी आसा काय म्हण तुमी. म्हणजे प्रत्येक कडेन जंय जंय आमी जिखतात ते अशें मेजॉरिटी लोकां कडेन पाविल्ले म्हणून जिखतात, लोकांची कामां जाता म्हणून जिखतात, लोकां खातीर आज बरें वातावरण आमी करता हाच्या खातीर जिखतात. आनी तें आज प्रूव जालें की आज ह्या पळय प्रत्येक टायम आमचे आरोप घालताले तेय बी फेल जाले. म्हणजे प्रत्येक आरोप तांचे फेल जातात होय बी आरोप फेल जालो. आनी फुडल्याय टायमाक हांव 100% सांगता भारतीय जनता पार्टी आनी 10 वर्सां पर्यंत आनी कोणूच चालोवंक शकना. अशे तरेन आमी लोकां पर्यंत वतली, तांची कामां करतलीं, जाता तितली कामां करपाचेर आमचो भर आसा. डेव्हलपमेंट राजकारण करपाचो आमचो एक निर्धार आसा.